आमी पयरूच आयकल्लें की एक बस हांगासर धारबांदोड्या हांगासर एक टर्टल जावन जवळ जवळ खुबशे पॅसेंजर इंजर्ड जाल्ले आनी आयज परत एक इन्सिडंट असोच जाला धारबांदोड्या तातोड म्हणटा थंय एक बस जी पिकनिकेक म्हणून जी फॅमिली बेंगलोरच्यान आयिल्ली जवळ जवळ 15 जाण फॅमिली एका फॅमिलीची आनी 4 नेबर अशें करून 20 जाण ही फॅमिली गोंया भोंवपाक आयिल्ली आनी ती आयज घरा वयताली तेन्ना तातोडी थंय पावले नंतर आतां अशें जे पॅसेंजर भितर आशिल्ले तेंचे कडल्यान आयकोंक येयलां की अकस्मात जी गोरवां वाटेर बसलेली रस्त्यार बसलेली ती अकस्मात मदीं आयिल्ल्या कारणान बस ड्रायव्हरान ताका वाचोवपाक लागून जो कट मारलो तितूर ती बस परती पडली आनी जवळ जवळ 18 ते 19 पॅसेंजर इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तितूंत भितर हे जे PSC हॉस्पिटल हांगासर धारबांदोड्या पिळया थंय तांकां हांगासर आतां शिफ्ट केल्या आतां थोड्या जाणांक ट्रिटमेंट दिवन हांगासरल्यान आमगेल्या अपोलोन शिफ्ट केल्ले आसा थोड्यांक JMCन धाडलेले आसा आनी ह्या पद्दतीन जी तेंची कुयदाद जावं तांकां ट्रिटमेंट दिवंक जाय ते हांगासर डॉक्टर अवेलेबल करून तांकां ऑलरेडी ट्रिटमेंट दिल्ले आसा आनी आतां सद्या एम्बुलन्साक लागूनय काही पेशंट उरल्या तांकां शिफ्ट करपाची गरज जाता आनी म्हाका दिसता ही गोरवां जी रस्त्यार बसता ताका लागून जायते एक्सिडेंट हांगा जाल्या हो सेकंड एक्सिडेंट गोरवांक लागून जाल्लो आसा धारबांदोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।